सरभोंवतणचो कोयर काडपाक आमी सारणीचो वापर करता. तशेंच मनशाच्या मनाचो कोयर काडपाक जर एक सारण आशिल्ली जाल्यार कितलें बरें जावपाचें न्हय. तर इश्टानो, आयज हांव प्रणिता रेडकर कलाकृती अंतर्गत तुमच्या खातीर सारण करपाचो एक खास व्हिडिओ घेवन येता. म्हाका सांगपा सारकी गजाल म्हळ्यार म्हाका सारण करपाक मातूय येनासलें. मुळांत आमच्या घरांत सुद्दां कोणाक सारण करपाक येनासलें. हांव ही सारण करपाक शिकला तें म्हाज्या इश्टिणीच्या आवय कडल्यान. तिचें नांव रंजिता रवी हळदकर. तिका हांव ह्या व्हिडिओ वरवीं दिनवासता. तिणें म्हाका व्हिडिओज धाडून, फोनार उलोवन, बारीक सारीक गजाली अश्यो सारक्यो विस्तारान सांगून ही सारण करपाची प्रक्रिया शिकयल्या. आनी आयज हांव तीच तुमच्या मेरेन पावोवंक सोदतां. घरान बसोन सारण करप आयकपाक कितलें सोंपें दिसता न्हय, मात करतल्याक ताचे कश्ट कळटा. मुळांत हांवें 3 सारणी केल्या आनी ताच्या उपरांतूच हांवें हो व्हिडिओ तयार केला. सारण करपा खातीर कमीत कमी 3 तरणी चुट्टां जाय पडटलीं. तशेंच एक धार नासलेली सुरी, एक पाशाणी फातर, एक कातर, एक ल्हानसो कपड्याचो कुडको आनी नाल्लाच्या सोण्णा पासून तयार जाल्लो राजू वा सूम. गोंयच्या भुंयेर माड म्हळ्यार सैमान दिल्लें एक अप्रूप. मनीस ह्या माडाच्या दर एक भागाचो वापर वेगवेगळ्या कारणां खातीर करता. मुळांत माडाचो खंयचोच भाग इबाड जायना. ह्याच माडाच्या चुट्टा पासून तयार जाता ती म्हळ्यार आमच्या घरांतली सारण. मुळांत सारण करपाची ही प्रक्रिया मातशी व्हडली आसा, देखून हांवें ह्या प्रक्रियेचे 4 भाग केल्यात. सगळ्यान पयली येता ती हीर काडपाची प्रक्रिया. तोरणे चुडेत निवडून एक पाशाणी फातर घेयात आनी ताच्या मदली माव धाडायात. मागीर ताची माव मातशी विस्कळीत जातली. ह्या तरेन चुडेताचेर 2-3 पावलां चलात. हाताच्या बोटांच्या आदारान ह्या तरेन हीर काडात. तुमी बसोन वा उब्यांनी सुद्दां हीर काडूं येता. चुट्टाचे वयले वाटेनचे तशेंच सकयले वाटेनचे हीर मातशे नाजूक असतात, देखून ते घेवप टाळचें. कांय जाण बसलेले कडेनूच हीर काडटात, मात हांवें पयली वीर काडल्यात आनी उपरांत एके मुठीन सगळे हीर एकठांय घेवन उपरांत चुट्टाचे मावेर पांय दवरून एका बरोबर सगळे हीर ओडून काडल्यात. हें सगळें करपा फाटलें कारण म्हळ्यार हिरांची पोतां. मुळांत हिरांची पोतां लांब आसप खूब गरजेचीं. सारण करपा खातीर दुसरो म्हत्वाचो पावंडो तो म्हळ्यार वीर तासपाची प्रक्रिया. सगळ्यान पयलीं उजव्या हाताच्या बोटाक कपड्याचो कुडको बांदचो आनी शक्यतो धार नासलेली वा कमी धारेची सुरी निवडची. मागीर दाव्या हातान वीर आनी उजव्या हातान सुरी घेवन ह्या तरेन वीर तासपाचो. हीर तासतना तो सुळसुळीत तासपाक जाय,
तशेंच हीर तासतना ताचें हें पोत तुटचें न्हय हाची जतनाय घेवपाक जाय. आतां आमी हीर विणपाची प्रक्रिया पळयतली. हे प्रक्रियेन सगळ्यान गरजेची वस्त म्हळ्यार नाल्लाच्या सोण्णा पासून तयार जाल्लो सूम वा जाका आमी राजो म्हणटात. हीर विणपा खातीर हिरांच्यो 3 जोडयो घेयात आनी मागीर तांचें पोत घेवन एक घट्ट गांठ मारून घेयात. उपरांत हिरांचेर ह्या तरेन पांय दवरून ताच्या पोतांची विणी घालात. हिरांच्या पोतांची विणी विणटाना ती पोतां घट्ट ओडून दवरप खूब गरजेची. व्हिडिओन दाखयल्ल्या प्रमाणे मदल्या पोताच्या सकयल्यान दाव्या पोतार व्हीर दवरून उजवें पोत ताच्या वयल्यान घेवप. विणटाना जाता तितलें निवळ म्हळ्यार दर एक पोत भितर खोवून घेवप गरजेचें. सारण ही घरांतली एक वस्त, तरी हिंदू समाजान जेन्ना एखादी सारण घरान हाडटात तेन्ना हळद पिजर लावन तिची आरती ओवाळटात. विणी विणटाना पांयाचो उपेग जाता. हिरांचेर ह्या तरेन पांय दवरून विणी वळप सोंपें जाता. जितले चड हीर आसतले तितलीच व्हडली तुमची विणी जातली, म्हळ्यार तितलीच मोठी तुमची सारण जातली. घट्ट सारण करपाक जाय जाल्यार ताची विणी घटमूट जावप गरजेची. देखून विणी विणटाना दर एक पोत नेटान वळपाक जाय. हीर सोंपल्या उपरांत खंयच्याय एका पोताक सूम लावन विणी वळपाची. हो सूम घेताना जाता तितलो व्हडलोच घेवचो, जेणे करून फुडले प्रक्रियेन कसलीच आडखळ येवची ना. आनी उपरांत एक गांठ मारून दवरपाची. विणयेंतल्यान भायर येवपी बारीक सुतां कातर घेवन कापून उडोवची. सारण करपाचो सगळ्यान निमाणो आनी मुखेल पावंडो म्हळ्यार सारणीचो मुगडो करपाची प्रक्रिया. ह्या तरेन सुमाची एक घट्ट गांठ मारून घेवची.
पाशाणी फातर घेवन विणयेचेर मारचो आनी विणी सरळ करची. गांठ मारिल्लो सूम विणयेन ह्या तरेन दवरचो आनी विणी रेवडची. विणी रेवडटाना अदीं मदीं ताचेर फातर मारप गरजेचें, तेन्नाच रेवाडो घट जातलो. विणयेच्या एका पोतार रेवाडो घालता जाल्यार दुसऱ्या पोतार एकल्यान रावन विणी ओडची, वा तुमी एकलीच आसल्यार तुमचो पाय दवरून ही प्रक्रिया करूं येता. ही विणी रेवडपाची एक प्रक्रिया आसता. विणी एकामेकाचेर अशी वयर रेवडची न्हय, हें चुकीचें जातलें. रेवडटाना ती एकामेकाच्या पोनाक सारकी एका वळीन येवप गरजेची. विणी वळीन हाडपा खातीर तुमी तुमच्या बोटाचो उपेग करूं येता. बोट विणयेचेर दवरले काय विणी सारकी शिस्तीन येता. तशेंच फातर मारीत रावपाक जाय. उपरांत उरिल्लो सूम सारणीच्या मदल्यांतल्यान असो काडात. तो फातरान चेपयात आनी उपरांत एक रेवाडो मारात. ह्या वेळार सूम पांयान धरप खूब गरजेचें, नाजाल्यार एखाद्या व्यक्तीक सूम धरून बसोवचें. उपरांत आसली तशी सारण परती दवरात आनी तीच प्रक्रिया परत करात. ह्या तरेन दाव्यान घालून पयलो रेवाडो मारप, मागीर उजव्यान घालून दुसरो रेवाडो मारप आनी निमाणे कडेन सारणीच्या मदल्यान सूम काडून एक गांठ मारात. गांठ मारिल्ल्या सुवातेर पाशाणी फातर घेवन धाडयात, जेणे करून गांठ घट्ट जातली. निमाणे कडेन सुमाचे तेच पोत ह्या तरेन गांठ मारून मुगड्याक शिरकयात. आयच्या काळार आमच्या घरांत टायल्स आसा, देखून हिरांच्या सारणीचो वापर आमच्या घरांत तितलो जायना. मात आयजूय आमच्या आंगणान पोरसान आमी हिरांची सारण वापरतात.
ही पळयात सारण तयार जाली। फक्त सारणीच्या शेवटाची पोतां तुम्ही उपरांत कातरून उडोवची। सारण करपाची ही एक पद्धत हांवें स्वता शिकून घेतल्या। तशीच जर तुमकां दुसरी खंयची पद्धत खबर आसत वा तुमकां शिकपाची इत्सा आसत जाल्यार तुमी तशें कमेंट बॉक्सान कळीत करात। तशेंच सारण आमचे संस्कृतायेक खूब लागीं आसा, देखून आमच्या समाजान सारणी संदर्भान जायतीं मिथकां घोळटात। तुमकां खंयची खबर आसत जाल्यार तुमी मुजरत कमेंट बॉक्सान घालची। शेवट मेरेन हो व्हिडिओ पळयल्ल्या खातीर हांव तुमचे उपकार आटायता। तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं।